न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रुमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रुमांतल्यान दर दिसा तुमचे मेरेन पावयतात। तर आयज आयतार आनी आयच्या दिसा घडिल्ल्या घडणुकांचो नियाळ आमी घेवया। सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडेन। एका तेंपार भाजपाची बाजू खणखणीतपणान मांडपी कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालान आता मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात भूमिका घेतिल्ल्याची दिसून येता। आयज कुडचड्यार एका कार्यावळीत उलयतना तांणी भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना ह्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचो बरोच समाचार घेतलो। मुख्यमंत्र्यान एका वर्सा पयलीं कुडचड्यार हॉस्पिटलाच्या उक्तावणा वेळार काब्रालाक उद्देशून भिवपाची गरज ना, रडपाची गरज ना अशें स्टेटमेंट केल्लें। पूण एका वर्सा उपरांत आयज जेन्ना पळयता तेन्ना कुडचड्या वयल्या कसल्याच प्रकल्प जे आहात त्यांची कामां जी आहात ती पुराय जाल्ली ना, सगळेच प्रकल्प अर्दकुटे आसात अशें म्हणून काब्रालान स्टेटमेंट केल्लें आसा। ही एक म्हत्वाची बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी येता ती भाजपाचो जो प्रदेशाध्यक्ष नेमपाची बाबतींत आसा। हाचे वयल्यान मंत्री मॉविन गुदिनान एक स्टेटमेंट केल्ल्या। ताणें म्हटलां की सद्याचे घडयेक भाजपा मदीं एकलोय असो व्यक्ती ना जो प्रदेशाध्यक्ष पद सांबाळपाक शकता। ताका लागून जो सद्याचो प्रदेशाध्यक्ष आसा सदानंद शेट तानावडे ताणेंच हो जो पदभार आसा तो सांबाळचो अशें हे दोनूय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। फाटल्या वर्सा कुडचडे भलायकी केंद्राच्या उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्र्यान जे विधान केल्लें ताचो समाचार आयज काब्रालान घेतिल्लो आसा। खरें म्हळ्यार कुडचड्यार जी उदरगतीची कामां हातान घेतिल्ली ती तशा तशीच पडिल्ली आसा। तांचेर कांयच ताचें फुडलें काम जाल्लें ना। तर ही तुमकां बातमी सविस्तर पळोवपाक मेळटलीच। फुडें या आमचो न्यूज अँकर गौरीशा कडेन। गोंयच्या कांय मतदारसंघांनी भाजपाचे जे मंडळ अध्यक्ष यांची नियुक्ती जालेली आसा तांची वळेरी हांव सांगता। पणजे ब्रिजेश शेटये, पर्वरी विनीत परब, शिवोली मोहित चोपडेकर, पेडण्यां सिद्धेश पेडणेकर, कुंभारजुंव्या योगेश पिळगांवकर, दाबोळे सचिन नारायण चौगुले, फोंड्या हरीश नायक, प्रियोळ अनिशा गावडे, फातोर्डा श्वेता सुजय लोटलीकर, मुरगांव अविनाश नायक, कुडचड्यार मनोज कुमार नायक, काणकोणा प्रभाकर गांवकर अशी मंडळ अध्यक्षांची मतदारसंघात काय नियुक्ती जालेली आसा। आनीकूय मतदारसंघातले जे मंडळ अध्यक्ष आसतले भाजपाचे ते सुद्दां आमी तुमकां सांगतले। ही एक न्यूज आसा। दुसरी अशी एक आसा न्यूज की फाटीं मे जून म्हयन्यांत मालपे हांगासर जो राष्ट्रीय महामार्ग 66ची जी राखणी वणत कोसळिल्ली ताका लागून सद्या आतां थंयच्यान पासार जावपी प्रवाशांक खूब त्रास सोंसचे पडटा। कित्याक तर थंयची जी येरादारी वळयल्ली ती म्हटल्यार NH-17 हांगासरल्यान। आनी हो जो रस्तो आसा तो सामको अरुंद, एका सायडीन चडाव आनी ह्या धुल्लाचो मार खायत थंयच्यान यो वच करपी प्रवाशांक सामके हाल जावपाक लागल्या। आनी NH-66 राष्ट्रीय महामार्गाचें जें काम आसा, जी राखणी वणत कोसळिल्ली तें काम संथ गतीन चालू आसा। वर्स जावपाक पावले तरी तें काम पुराय जायना म्हणून थंयच्यान यो वच करपी प्रवाशांनी तशेंच लोकांनी कागाळी करपाक सुरवात केल्या। संबंदीत कॉन्ट्रॅक्टदाराचेर लेगीत कारवाय जायना आनी थंय योग्य अधिकारी सुद्दां तें काम करता आसतना थंय कोण तैनात ना म्हणून सुद्दां लोक उलोवपाक लागल्या। सो ही एक न्यूज आसा। तर गौरीशान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातमी सांगिल्ल्यो आसा। एक म्हळ्यार राज्यांत वेगवेगळ्या मतदारसंघातल्या भाजपा मंडळ अध्यक्षाची निवड जाल्ली आसा। तर दुसरे वटेन मालपे जी पालसणां कोसळिल्ली ताचेर अजून मेरेन थंयच्या रस्त्या प्रवाशांक खातीर कांय सोय केल्ली ना। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचो रिपोर्टर विनायका कडेन। जशें आमच्या न्यूज एंकरान सांगलें की आयज गोंयभर भाजप मंडळ अध्यक्षांची निवड चालू आसा आनी ह्या
निवडीन वेगवेगळी नांवां सांगली. आयज 29 भाजप मंडळ अध्यक्षांची नांवां फुड्यान येतली, सांजपर्यंत ती फुड्यान येतली आनी आमी तुमच्या मुखार हाडटले. त्याच भायर आयज जेन्ना पणजी हांगासर भाजप मंडळ अध्यक्ष निवड जाली तेन्ना मावळ ते मंडळ अध्यक्ष आसा त्यांनी एक कमेंट करतना सांगलें की सगळ्यात पयलीं जेन्ना बाबूश मोन्सेरात हे काँग्रेसीन आसले तेन्ना ते भाजप कार्यकर्ते त्यांच्या नांवान बोवाळां मारताले आनी जेन्ना बाबूश मोन्सेरात ह्यांनी पार्टीन प्रवेश केलो तेन्ना तेंच्या वांगडा काम करून तांकां बरें दिसलें. भाजपाक सरीच बदलो घेवपाची संवय आसा पूण बाबुशा कडेन हें कांय चलना हें जो त्यांनी आपल्या हितून मान्य केलें. ही एक गजाल जाली, ही एक कमेंट आसली जी बाबूश मोन्सेराताक उरताना त्यांच्या भाशणांत सांगलें की तेणेन जे दिलखुलासपणे सांगलें तें आपूण मान्य करून घेता. ही एक बातमी जाली. आनी दुसरी बातमी म्हटल्यार DGP आलोक कुमार हांच्यांनी एक अवेरनेस व्हिडिओ आउट केला. हो अवेरनेस व्हिडिओ असो आसा की आतां ह्यान फुडें सायबर क्रायम जे कोण करतले त्या क्रायमाचो सोद घेवपाक पुलीस ऑफिसरांक एक ॲप आसा, भाशिणी ॲप. तो ॲप मदत करतलो. हो ॲप जो आसा हो कोंकणी, इंग्लीश आनी हिंदी ह्या 3 लँग्वेजींनी अवेलेबल आसा. हो ॲप, ह्या ॲपद्वारे तुमी कंप्लेंट करूं शकता ऑनलायन आनी सद्या ॲट प्रेझेंट 2700 पुलीस ऑफिसर ह्या ॲपाचो यूज करता आनी सायबर क्रायम धरपाक किंवा सायबर क्रायमची कंप्लेंट करपाक लोकांक इजी पडटलें आनी हो भाशिणी ॲप पुलिसांक खूब मदतगार करतलो अशें DGP आलोक कुमारान सांगलां. हे दोनूय बातमी तुमकां सांजच्यो पळोवंक मेळटल्यो. तर विनायकान सांगिल्ल्या प्रमाणे सायबर गुन्यांवांनी जी वाड जाल्ली आसा ते खंय तरी तेचेर आळाबंदी हाडपा खातीर एक नवो ॲप आयिल्लो आसा आनी हाची सगळ्यांक मजत जातली, हातूंत दुबाव ना. फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. विधानसभा अधिवेशनाचे जे शिळाये अधिवेशन आसा ते फुडल्या म्हयन्यात 6 फेब्रुवारी आनी 7 फेब्रुवारीक जातले आनी हे विशीं फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान एक स्टेटमेंट केला. तो म्हळ्यार एका दिसाचें विधानसभा अधिवेशन दवरून सरकारान लोकांची फकाणां केला असो आरोप ताणें केला. 2019 पुराय गोंय मुख्यमंत्र्यान काबार केला. देखून 2019 ते 2024 मेरेन पर्यटन देंवला असोय आरोप ताणें केल्लो आसा. आनी देखून मुख्यमंत्र्यांक जर कापासतात आसा जाल्यार ताणें आझाद मैदानाचेर हें अधिवेशन दवरचें अशें आव्हान ताणें मुख्यमंत्र्याक दिलां. तर ही बातमी तुमी सताच्या बुलेटिनाक पळोवची. उत्तेजान एक म्हत्वाची अपडेट सांगिल्लीच आसा. तर धार्मीक भावना दुखयल्ल्या प्रकरणात दत्ता दामोदर नायक उद्देजक जे आसात तांच्या आड काल काणकोणा पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. तर आयच्या दिसाक गोमंतक मंदिर आनी संस्था महासंघा वतीन मडगांव पुलिशेन तांच्या आड कागाळ नोंद जाल्ली आसा. तांणी जी विधानां केल्ली एका मुलाखतींत ती खंय तरी लोकांच्या धार्मीक भावने कडेन भावना ज्यो आसात लोकांच्यो त्यो दुखावल्यो आसा. तशेंच ही जे जयेश थळी आसात गोमंतक मंदिर आनी संस्था महासंघाचे तांच्या म्हणण्या प्रमाणे आतां जशे आयतार हेर धर्मियांचे जे पळय भुरगीं आसात तांकां आयतार तशें शुक्राराक धर्म शिक्षण मेळटा तशें आतां हिंदुआंच्या भुरग्यांकूय बी धर्म शिक्षण दिवपाची काळाची गरज आसा ही तांणी उलोवन दाखयल्ली आसा. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटलीच. तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर या आमचो रिपोर्टर गौरेशा कडेन. सेंट फ्रांसीस झेवियराचें जें एक्सपोजिशन चालू आशिल्लें तें 46 दीस नंतर आयज तेजो निमाणो दीस जालो आनीक ह्या निमाणे दिसाक आमी अशें एक जे मोठी मीस आसा ते सगळे जे भक्तांनी तेणी थंय एटेंड केले आनीक त्याच बरोबर ह्या ज्या मिसाक जो मंत्री आलेक्स सिकेर जो मेन ह्या हेजो प्रभारी म्हणूंक शकता आमी ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचो मेन असो आशिल्लो. आनीक त्याच बरोबर कार्लोस फेरेरा जो आल्दोनचो आमदार तेणें सुद्दां गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना अशें म्हटलें की पॉलिटिक्स एक सायडीक पूण हे जे टोटल एक्सपोजिशनाचो जो प्रोग्राम आसा तो प्रोग्राम बरे तरेन सरकारान केल्लो आसा आनीक सगळे जे सगळे कार्यक्रमाचे जे सगळे आनी इतले दीस 46 दीस जे काम जालां तें सरकारान बरे भशेन केल्लें आसा हें कार्लोस फेरेरान सांगलें. त्याच बरोबर जी नॉर्थ गोवाची कलेक्टर स्नेहा गिते ती सुद्दां थंय प्रेजेंट आशिल्ली. आनीक मेन म्हटल्यार जो फादर हेनरी जो एक्सपोजिशन कमिटीचो कन्व्हिनर फादर हेनरी हेणें दिल्ले म्हायती अनुसार जवळ जवळ 80 लाख भक्त जे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे भक्त आसा 80 लाख सुमार ओल्ड गोवा पावलेले आसात ह्या वर्सा एक्सपोजिशनाक. सो ही आशिल्ली ओल्ड गोवा जे एक्सपोजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियराचे जे ह्या वर्साक 10 वर्सांनी जालां तेजी म्हायती. थँक्यू.
तर फाटल्या 46 दिसांक सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या शव प्रदर्शनाची जी पुराय हो जो स्पेशल रिपोर्ट आसा तो तुमकां आमच्या टीव्हीचेर पळोवपाकूच मेळटलो. तशेंच 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. ह्यो सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां मुजरत थंय पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच देश विदेशांतल्यो हेर ज्यो म्हत्वाच्यो अपडेट्स आसात त्यो तुमकां 8:30 वरांचेर टॉप 25 ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तर हें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्तिका कोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हाल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.